तुमकां खबर आसतली की 2024 इलेक्शन येवपाचें आसा आनी ह्या इलेक्शनाक लागून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जे आसा तेंच्यांनी एक समर रिव्हिजन कॅम्प दवरलेलो आसा आनी ह्या कॅम्पान जे सगळे कन्सर्न बीएलओस आसा सो ते बीएलओस आयज आनी फाल्यां 2 दीस वोटिंग पोलिंग बूथ जे आसा ते पोलिंग बुथार येवन बसपाचे आसा आनी ह्या रिव्हिजनान जर तुमकां वोटिंग कार्डा भितर कसलेय जर चेंजीस करपाचे आसा सपोज एडिशन ऑफ नेम डिलिशन ऑफ नेम करेक्शन बर्थ डेट जावं फोटो जावं हे तुमच्यान खंयच्या कार्यालयान वा ऑफिसान खंयच्या कोणा कडेन न वयता डायरेक्टली तुम्ही ज्या जाग्यार तुमकां वोटिंग आसा त्या जाग्यार आयज बीएलओस बसलेले आसा सो बीएलओ कडेन येवन डायरेक्टली तुम्ही जी जाय ती फॉर्मां भरून ते जाय ते तुम्ही चेंजीस करू शकता. हे फक्त आयज स्टार्ट जाला सकाळी 9 ते सांजचे 5:30 जाय मेरेन 2 दीस बीएलओस अवेलेबल आसतले आणि हे जे रिव्हिजन आसा ते तेंच्यांनी सांगले की 8 डिसेंबर मेरेन आसतले आणि 8 डिसेंबरा उपरांत वोटिंग कार्डा भितर कांय चेंजीस जावचे ना आणि फुडले जे अपकमिंग 2024 जे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक फायनल रोल पब्लीश जातलो. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जे आसा ते ट्राय करता की मॅक्झिमम किंवा 100% वोटिंग प्रत्येक बुथार जावची म्हणून तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतला. सो हांव सगळ्या वोटरां लागीं मागता की जर तुमकां वोटिंग कार्डान तुमचे कितें जर चेंजीस करपाचे आसा वा एडिशन करपाचे आसा वा डिलिशन करपाचे आसा जाल्यार तुमी खंयच्या ऑफिसान न वयता तुम्ही ज्या पोलिंग बुथार ज्या जाग्यार तुम्ही स्कुलांनी वचून वोटिंग करता थंयसर आयज आणि फाल्यां 2 दीस तुमकां बीएलओ अवेलेबल आसतले. तुम्ही त्यांच्या कडेन वचून जाय ती इन्फॉर्मेशन घेऊन जाय ती फॉर्मां भरून जाय ते चेंजीस करू शकता. बीएलओ गोविंद कृष्णा गावस, पार्ट नंबर 33, गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल झरमे 18 पर्यंत. आज 25 नोव्हेंबर आणि 26 नोव्हेंबर असे 2 दीस हांगासर स्पेशल समरी रिव्हिजन हांगासर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाच्या तर्फे हांगासर अरेंज केल्ले आहा. ते स्पेशल कॅम्प आसतालो. सो 2 दीस बीएलओज हे प्रत्येक बुथाचे ऑल ओव्हर गोवा ते आपापल्या बुथाचेर बसताले आणि ते सगळ्या जे 18 इयर्स प्लस वोटर्स आसा प्लस जो कोण डिलिशन करपाचें कोणा नांव आसा किंवा करेक्शन करपाचें आसा किंवा शिफ्टिंग जाल्ले आहा ते सगळे जे कोण वोटर्स आसताले तेंच्या खातीर बीएलओ अवेलेबल आसतालो सकाळी 10 ते सांजचे 5 पर्यंत. अशे 2 दीस आसताले शेनवार आनी आयतार अशे. सो जे कोणाक आपले नांव हांगासर एनरोल करपाचें आहा जे 18 प्लस जाल्या त्यांच्या खातीर हांगासर तेंच्यांनी आपले डॉक्युमेंट जे एक फोटो आसतालो सेकंडली तेचे बर्थ सर्टिफिकेट हाऊस टॅग रिसीप्ट घेवन ते तेंच्यांनी हांगासर बुथार येवन ते हांगासर आपलें नांव एनरोल करूंक शकता. सेकंड करेक्शन करपाक फॉर्म नंबर 8 भरले वयताले. ज्या फॉर्मार जे करेक्शन सोंपता ताका डेट ऑफ बर्थ करपाक जाय जाल्यार तेणी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हांगासर दिवची पडटली बीएलओ कडेन आनी तो मागीर ती थ्रू ऑनलायन वचून ते फॉर्म तेजे फिलअप करतालो. थर्ड गजाल जी डिलिशन आसता डिलिशन फॉर एक्झाम्पल फॉर्म नंबर 7 जो म्हणजे डेथ जाता त्यांनी आपले डेथ सर्टिफिकेट जो कोण घरांचो आसतालो चेडो आनी कोण तेणी हाडून त्यांना दिवची आनी हांगासर तेजें नांव डिलिशन करताले. थर्ड आसता शिफ्टिंग आसता जे मॅरीड शिफ्टेड आसता त्यांच्या खातीर बी फॉर्म नंबर 8 भरता. जो कोण मॅरीड हांगा येयला त्याचें नांव ऑटोमॅटिकली आमी हांगासर विथ ऑनलायन फॉर्म भरून त्याचें नांव ते हांगासर आमी एनरोल करताले. अशे सगळे ऑल ओव्हर गोवा तुमच्या खातीर बीएलओ आहा ते आज पयलीं हाऊस टू हाऊस सर्वे जाल्लेले आहा ते घरा भोंवान सगळे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केल्ले आहा तरी पण हांगा स्पेशल दवरला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनी त्या तर्फे तुमकां हांगासर एक हांव आव्हान करता की सगळे जे कोण हांगासर वोटर्स आसा तेंच्यांनी अवेरनसय करचो. जे कोण कॉलेजीन भुरगे वयता तांकां खबर आसता पूण ते घरान सांगना किंवा अशें आपल्या सोसायटीनूय सांगना तेंच्यानी हांगा अवेरनस करचें आनी मॅक्झिमम वोटर्स जे हांगासर एनरोल जावपाक आमकां मदत करची. सर म्हाका सांगात कांय जाणांची 2-2 कडेन वोटिंग लिस्टार नांवां आसतात तांची कशी कितें? आमी आमचे ऍप्स आमचो आहा त्या तर्फे आमी ते डिटेक्ट केल्ले आहा की जे डबल वोटर्स आसा फॉर एक्झाम्पल 18 पर्याने आसा आनी 19 वाळपण आसा. सो आमी ते एप्लिकंट कडेन वयताले आनी विचारले तुका खंयच्या हितून तुका वोट करपाक जाय ताका एकीच कडेन वोट करूंक मेळटलें आनी सपोज तशें 2 कडेन वोट करपाक तशें करपाक मेळना. एक कडेन खंय तरी तेंचे डिलीट जातले. हय एकी कडेन करपाक मेळटलें एक डिलीट जातलो. ओके. आणि हो जो रोल आसा तो आतां केन्ना पब्लीश जावपाचो आसा आनी केन्ना लास्ट डेट आसा चेंजीस करपाक? ह्या रोला प्रमाणे जो कोण एज ऑन 1/1/2024 पर्यंत जो 18 कंप्लीट जातलो ताका वोट करपाक फुडले जे इलेक्शन येतले लोकसभेचे 2024 त्या खातीर ताका वोट करपाक एलिजिबल आसतालो. जे 1 जानेवारी 2024 हाच्या पयलीं जाका 18 वर्सां कंप्लीट जाता तांकां वोट करपाक मेळटले आनी हो रोल ह्या इलेक्शना पयलीं पब्लीश जातलो. 70च्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस.